दूधकारांची जी गोंयची संघटना आसा तिजोय बी हांव अध्यक्ष आसा। ह्या दोन्ही संघटनांचे मेळून काल आमी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। ताचें मुख्य कारण हें आशिल्लें की तुमकां म्हणजे खबर आसतली की गोंयची दूधकारांची अवस्था अतिशय बिकट जाल्या। दूध धंदो हांवें तर जे मुख्यमंत्र्या कडेन शब्द वापरलेले ते दूध धंदो कॉलॅप्स जावपाच्या वाटेर आसा। अशा परिस्थितीन ताका कितें तरी करपाक जाय आनी गव्हर्मेंट तें करिना। गव्हर्मेंटाचो आपलो वांटो सद्या तरी कांयच ना। काही प्रॉब्लेम्स जे दूधकार फेस करता तातले मुख्य म्हणजे सद्या कामधेनू स्कीम आसा जी दूधकारांचो आधार आशिल्ली गोरवां घेवपाची तीच जवळ जवळ 1.5 वर्सां बंद आसा। आमी जोरदार मागणी केल्ली, खूब तेंप पासून करीत आशिल्ले ते म्हणजे ती परत सुरू करची म्हणून। कित्या खातीर बंद आशिल्ली ताची कारणां एकदम किरकोळ आसात। तांकां गव्हर्मेंटाक इन्शुरन्स कंपनी मेळनाशिल्ली बी अशी। शेवटी काल आमचे उजीर मुख्यमंत्र्यांनी योग्य अशी हें दिली, इन्स्ट्रक्शनां दिली, ज्यो फायली पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो आमचे उजीरच त्यांनी सह्यो केल्यो आनी ती 1-2 दिसान कामधेनू सुरू जातली पयलींच्या स्टँडर्डान। हाजें आश्वासन आमकां दिलें, सीएमान आश्वासन दिलें। दुसरें कामधेनूत फक्त आतां 10 गायो आसात, तातूंत काय धंदो चलना। म्हणजे ब्रेक इवन म्हणटा पळय धंद्याचो तोच जायना। हे मुख्यमंत्र्यांच्या आमी लक्षांत हाडून दिलें आनी ताजे नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें कामधेनू स्कीम रिवायज जातली आनी तातूंत 20 गायांचें कमीत कमी 20 गायांचें प्रोविजन जातलें। खूब आमचे दृश्टीन दूधकारांचे दृश्टीन खूब म्हत्वाची गजाल आसा। एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट दिता, फायनान्स डिपार्टमेंट ताका विरोध करता किंवा अडचणी हाडटा। परत म्हणजे फायली हेवटें तेवटें जावपाचें जे हें आशिल्लो प्रकरण, ह्या वेळा मुख्यमंत्र्यान आमचे रिक्वेस्टान दोनी जे डायरेक्टर आशिल्ले दोनी म्हणजे एनिमल हजबंड्री आनी फायनान्स हांचे डायरेक्टरांक आपोवन तांच्या फुडें हो सोक्षमोक्ष लायलो। हातून फुडें अशी अडचण येवची ना असले बारीक सारीक गोश्टी खातीर हाजें आमकां तांणी आश्वासन दिलें। ती 1-2-3 आश्वासनां आसा पळय ती इमिजिएट लागू जातली। म्हणजे तांची लागू जाली काय ना हें आठवड्या भितर 1 तर 2 दिसांनी। म्हणजे खरोखर एका फायलीचेर तर आमचे फुडें सीएमान सही मारल्या।